the shootout yesterday in Kalangut. आयज कालांगूट कितें जावन पडलां आमी कितल्योच प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यो हांगा टू हायलायट द बॅड इफेक्ट्स ऑफ हॅव्हिंग दीस डान्स बार्स. आयज सोजा लोबो आयकॉनीक जागो आमच्या कालांगुटान. आजी सगळे टुरिस्ट येता तितले सोजा लोबून गेल्या बरोबर परत वचना. ह्या अवस्था 3 फावटी सोजा लोबोचेर अटॅक, 3 फावटी अंडर द सेम PI, अंडर द सेम MLA. 2 फावटी पळय जाला तेन्ना गोमांक जाय बाबा ही नीड सेक्युरिटी म्हणून. BJP गव्हर्मेंट कंकना रावना तेच्या वयल्यान व्हडली झॅड सेक्युरिटी आनी कितें दिता. आमचो एक गोंयचो भाव हू इज गेटिंग अटॅक्ड by outsiders again and again. The first time no, this is the third time he is being attacked by outside Delhi businessmen. आणि आम्ही सांगलेले हे पळय धंदे आहा भायले कोत्ता, ऑल इलिगल बिजनेसीस, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, आणि हो PI आणि MLA इन्वॉल्व आहा म्हणून आमी सांगत आहा तुमकां. आयज काल आमी पळयताले ते रोनाल्डोचें इनॉग्रेशन जालें तेन्ना सम पिसफूल प्रोटेस्टर्स वेते तो रापो झोपली दादागिरी करतालो तेंचेनी. आनी तेजे उपरांत अद्यावरान एका वरान हांगा 80 जाण लोक, 80 जाण गुंडा तलवारी, कोयते आनी पिस्तोलां घेवन अटॅक करता. म्हणजे तुमचें इंटेलिजन्स सिस्टम कांयच ना. तुमचे बीट पुलीस आसता आनी बीच पुलीस आसता, कसले कसले पुलीस आहा तुमचे कडेन. बिचार 80 जाण एकठांय जाता एका गोंयकाराक अटॅक करपाक आनी तुमकां कांयच म्हायती आसना. कितले म्हणून कालांगूटच्या लोकांनी सोंसपाचें. हो MLA येयलेल्याक चालूच आहा. इट इज गेटिंग वर्स डे बाय डे. आनी आमी सांगत आहा हो MLA हांगा पाड घालता म्हणून आमच्या कालांगूटचे. काल तो रडटालो आपणाक तिकेट दिना म्हणून BJP. म्हाका दिसता BJPक आतां कळलां. आमची कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी काबार केल्या उपरांत BJPक आतां कळलां की हो आनी MLA उपकारना म्हणून कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी. तो आतां दुसऱ्या पाडयेच्या दारांचेर मारता आपणाक घेवपाक. म्हाका दिसता एनी पार्टी दॅट टेक्स हिम मस्ट बी बँकरप्ट टोटली. हिंचीच पार्टी गोंयांत म्हाका दिसता हिंचेच पार्टीन व्हडल्या मनशांक घेवपाचें न्हू. की हो येयलेल्याक पळय हांगा चालू आहा व्हडली दादागिरी, व्हडली गुंडागिरी, व्हडले ड्रग्स, व्हडलें प्रॉस्टिट्यूशन आमी केन्नाच पळोवंक नासलें. इतले जाण MLA जावन गेले. म्हाज्या टायमारूय जातालें ना न्हू. पूण अशें ऑर्गनायज 80 जाण येता आनी एका गोंयकाराक 2-2, 3-3 फावटी अटॅक करता सेम मनशाक सोजा लोबोक. आनी हें तर बंद जायना. ही तर दादागिरी बंद जाली. हें तर आमचे डान्स बार तर बंद जायना. हें चालूच उरतलें. ऑल दीस इज ओन्ली बिकॉज ऑफ डान्स बार्स आनी पुलीस नोज वेट द डान्स बार्स. जाल्यार आमी दाखयता तुमकां हिंदूर आहा पळय ती. केन्नाय आमकां आपोवन व्हरा, हांव दाखयता हिंदूर आहा पळय ती. फाटीं सांगलेलें देर आर बट 35 डान्स बार्स ऑपरेटिंग इन कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी. 35 हांगा दिलो तेन्ना वचून. आतां वाडले आसतली. बट हाव दीस पुलीस अलावज दीस. कितलो हप्तो तुजो वयता एका MLA. आनी हो MLAचो हात नासतना हें जाता. MLA स्वताच दाखयता की आय एम विथ द लोकल्स म्हणून. तो म्हणटा आपूण एका जस्टीस दितलो कोणाक सोजा लोबोक. आयज पासून MLA आनी पुलीस जर आहले जाल्यार व्हडली दादागिरी कशी जाता. ही दादागिरी कशी जाता. MLA तर सारको आसलो आनी पुलीस तर सारके आसले. व्हडली दादागिरी जावंकूच जायना. कितले फावटी. एकदां 2 फावटी 3 फावटी. आनी हे मेजर अटॅक जाला पळय तो तेच्या आदी कितलेच झगडी जाता थिंगा. सो वाय आर आवर लोकल्स बीइंग टार्गेटेड बाय दीस नॉन गोवन गँग्स एंड अंडर हूज प्रोटेक्शन. म्हाजे हिसपान हो मायकल लोबो बेस्ट वयल्या वयर दाखयता की आपूण गोंयकारा बरोबर आहा म्हणून. ह्यो मायकल लोबो नासलो जाल्यार हे भायले गुंडा हांगा पावचे नासले. हे भायले प्रॉस्टिट्यूशन करता पळय ते धंदेवाले पावचे नासले. हे भायले ड्रग डिलर पावचे नासले. आमी सांगून थकले. लकीली आतां टायम येयलो आहा मायकल लोबोक भायर मारपाचो. आनी तेका लागून लोकांनी चिंतचें. तुमकां असली कालांगूट जायी जी 80 जाण येवन आमच्या लोकलांक मारता पळय तसले. वो तुमकां पिसफूल रावंक जाय. हांगा आमच्या चेडवांक भायर सरोंक येना. हांकां दादल्यांक चलोंक सांगता ते प्रमाणे 3 जाण येताले थिंगा. आनी तो कोण एकलो यादव कोण आहा पळय तो तेजे मनीस सांगता तूं यो आनी ते डान्स बारान भितर सर म्हणून. डान्स बारान भितर सरना म्हणून तांकां अटॅक आनी फायरींग केलां. ते प्रेसान सारकें हाडूंक ना. फायरींग केलां. एकलो आमच्या म्हायती प्रमाणे मेला. कोमान आहा म्हणटा. ही इज ऑलमोस्ट डेड. एकलो मेला ते अजून सांगूंक ना. पूण 80 जाण
एकठांय जावन गेले फावटीन अटॅक केला पळय तेन्ना सोदा लोक अटॅक केला तेन्ना तशेंच 60-70 जाण येयलेले बायकी घेवन बुलेटी घेवन जीपी घेवन इतलो आवाज करून येयले पुलिसांक कांय खबर नासली. आयज 80 जाण एकठांय जाता बिचार 80 जाण एकठांय जावन त्या रेस्टॉरंटान वयता सोदा लोक आनी तांकां अटॅक करता. कितें दाखयता? टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड दीस इज हॅपनिंग इन कालांगूट. आणि हो आमचो एमएलए पळय आहा तो आतां दुसऱ्या पोस्टार हें करूंक वयता सारकोच पाब्लो एस्कोबारा भाशेन हांगा कॅप्चर केला आतां दुसरो पोस्ट कॅप्चर करूंक वयता शोलचो. लोकांनी मातशी चोत्राय धरची. आमकां जर गोंया पिसफूल जायना जाल्यार हेच्या व्हडलो एमएलए हांगा आसोंक जायना. बीजेपीन तें ऑलरेडी चिंतलां. दुसऱ्याय पार्टयांनी चिंतचें. आमच्या पार्टीचें तर दार बंद जालें ना तेका. दुसऱ्याय पार्टयांनी चिंतचें असल्या मनशांक घेवन गोंया काबार करूंक दिनाका म्हणून. थँक्यू. तुम्ही ऐकलं असतं की कालमत कसो इन्सिडेंट जालो पळय तो आनी हें व्हेरी शॉकिंग हांवें जावप म्हटल्यार 80 जाण येवन समज अटॅक करप म्हणजे कितें प्लेन हें गोश्ट जावंक ना. आनी तें बी आमच्या गोंयकारांचेर अटॅक करप भायले मनीस म्हणजे आमी गोंया पावना खंयसर. बरें म्हटल्यार आग्रा साना सारकें आहा लॉ एंड ऑर्डर पळय सारकें हाडलेलें आहा गोंया. हें हांवें जावप म्हणजे ही गुंडगिरी आनी कांय ना. हे दुसरे गांव स्टेटी जाता आतां आमी गोंया जावं लागले. आमी गोंया सोडून सुसेगाद म्हणटा आमी पिसफूल गोंया म्हणटा. आमचो पीस खंय गेलो गायज आनी पीस हो कोणें पिड्यार केलो हेचेर चिंतपाची गरज आसा. आमी हेचेर चिंतचें पडटलें की व्हडले मनीस जे पळय गोंया येतात अटॅक करतात फायरींग करून करतात. जेन्ना फायरींग जालें शूटआउट जालें म्हणून पळय तुमी पळय ग्रुपाचें शूटआउट जालें म्हणून येता हें लिपोवन दवरी येता. आमी हेचे सुद्दां निशेध मारता आनी व्हडले आमच्या कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जावंक दिवचे ना. आमी सगळे बरोबर आसात. सगळीं डिसिजन आमी बरोबर घेतात. आमकां पळय कितें जाय तें आमी लोकांनी एक जाय आमी करूंक जाय. व्हडले वायट वस्तू पळय जातात त्यो आमच्या गांवान आमी जावंक दिवंक जायना. पुलीस म्हणटा 60 जाण आले 60 जावं 40 जावं 20 जावं. Is it possible without the political support and police support जावं येता म्हणजे 2 पार्टी जाले न्हू तेन्नाय पुलिसान एक्शन घेतलेले. तिसरे पार्टी जावन म्हणजे पुलिसांची भिरांतूच ना तुका. कित्याक हे पुलिसांनी हप्तो दिला. हे पुलिसांनी रेग्युलर हप्तो वयता. हांव तुका सांगता न्हू हांव दाखयता हिंदोर आहा ती डान्स बार इफ यू वॉन्ट टू टेक एक्शन यो म्हाज्या बरोबर यो. जोझफान सांगलें जोझफान हें दाखयलां तुमकां पयलीं कार्डान दिता पळय तें हिंदोर चालू आहा पळय तें कितले पार्टी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें. पण म्हाका एक सांग सोदा लोकांनी आतां डान्स बार स्टार्ट केला पळय मिस्टर हांव कितें म्हणटा हिंदोरी डान्स बार आसूं बंद जावंक जाय. डान्स बार जाले एक सिस्टम घालूंक जाय. आमी मडको बंद करूंक जाता गोंयचो हिंदीचो वर्ल्ड चलता. सडन ते तुमी कितें रिस्ट्रिक्शन आसूंक जाय. पावस सगळ्याक आहा डिस्कोले सगळ्याक आहा म्हणजे काय रिती माणसांनी चलोवंक जाय सिस्टम घालूंक जाय. ती हांगासर लॅकिंग जाता चड करून आमच्या कालांगूट एरियांत. आमचे पळय कोंगडकार भाव हा सगळे बिजनसमॅन जावं शेकाचो धंदो कसले धंदो करतात सगळे धंद्यांनी आहा फाल्यां हो हल्लो तेंचेर जातलो. पूण तेंच्यांनी आतां उठपाची गरज आहा. हे आमच्या कालांगूट सांबाळपाक हें बस जालां सारकें. मागीर जांग आमी केन्ना दिवचें ना. 100% आसतलो पळय. मायकल नासतना मायकलाचो सपोर्ट नासतना हें जायत ना. पण ट्युरिस्ट कशे येतले अशें त्यो झगडी फायरींग जाता म्हणून ट्युरिस्टांनी कशे येतले कालांगूट ती भिरांत मरे हें सगळें पेपराचेर येयलां. ट्युरिस्ट भियेत येतले येवपाक आनी डान्स बार आहा ती बेजिकली कितें करता ते चेडवां आपयता आनी तेंचो कितलो हें आसा इतले पयशे भरूंकूच जाय म्हणून ताचे बेश्टे तांकां उदक दिता ही चेडवांक आनी दे आर चार्जींग द गेस्ट. गेस्टांक खबर ना काय. गेस्टांक खबर भुरग्यांक धरता कॉलेजच्या भुरग्यांक धरता तांकां वता आनी मारता मागीर पयशे घेता. कार्ड घेता तेंचे एटीएमान वता आनी पयशे काडटा. पूण कितल्यो केसी जाल्यो परवरी जाल्यो. तो डान्स बार आहा पळय थिंगा चलता म्हणून जाणा तुमी न्हू पुलीस जाणा न्हू. वाय डोंट यू स्टॉप ऑल दीस नॉनसेन्स. क्लब्स आहा आमचे क्लब्स चलता क्लब्सांनी व्हरले जायत ना. सो वाय द डान्स बार सगळीं चेडवां बायलीं आनी आयकता ते बरोबर चेडवांक सारके भायर सरत जाल्यार तेंचेर एसिड वतयता. इट इज ह्युमन ट्रॅफिकिंग. इट इज नॉट जस्ट अ डान्स बार इट इज ह्युमन ट्रॅफिकिंग. आनी हे पुलीस हितून बेजी आहा. पुलीस आनी मायकल लोक बेजी आहा जाल्यार हांवें इतलें कशें चलता. आनी थर्ड टायम तुमी आमच्या गोंयकाराक अटॅक करता. थर्ड टायम इतले 50 जाण 80 जाण घेवन आनी इट इज आयकॉनीक प्लेस. आनी सोदा लोकूनय भायर घालना जाल्यार तें बंद जावंक जाय.
आय डिडंट नो दॅट तेणे घातला म्हणून. हेका दिला की डान्स बार पार्ट ऑफ दिस डान्स बार इज इवन इट नॉट ओनली टुरिस्टांक कोता, इट इज अ ह्युमन ट्रॅफिकिंग रॅकेट. ते चेडवांक इनोसंट चेडवांक हाडटा आनी तांकां हें करता, वयर वापर करता. सो इज इट डान्स बार द रायवलरी दिस नावडेज हॅपन? कसलीय जावं ती, आमचे कालांगुटान आमकां गँग वॉर नाका. गँग वॉर बंद करपाक ते डान्स बार रेस्टॉरंटाय बंद करची पडो धरली जाल्यार बंद करपाचें. आमच्या बायलांक बिचार वचोंक जायना, आमच्या जाणट्यांक बिचार वचोंक जायना. फायरींग करता म्हणजे कितें खंय पावले आमी? हे आमी हरियाणा हांगा आहा पळय जालें मरे, बिहार आहा पळय जालें. केन्ना आयकलें फायरींग जाता म्हणून रेस्टॉरंटान? सोजलो बाबा येता रेस्टॉरंट आहा तें, इट इज रन बाय अ डिसेंट फॅमिली. तो आमचो सरपंच मोजीस आसा तो रिस्पेक्टेड पर्सन, आनी तेजेर 2 फावट हल्ला जालो ताजो तेज्या पुताचेर म्हणटा पळय तो, तेज्या रेस्टॉरंटाचेर बिझनस आहे तेज्या. म्हणटच म्हाका दिसता की ते लायफ इज इन डेंजर ना, हिज लायफ इज इन डेंजर. सो तेका हो टायम येयला तेका आमी सेक्युरिटी दिवपाची टायम येयला. पुलीस शूड गिव्ह सेक्युरिटी न्हू. जाला न्हू 2 फावटी जाला. ह्या सिजनाक तरी तेका सेक्युरिटी दिवंक जाय सोजलो लोक एंड फॉर द फॅमिली. व्हेरी बॅड. तेजे बायलेक पासून अटॅक केले गेले फावटी. सो पुलीस शूड गिव्ह सेक्युरिटी. तुमी कांगना रनआवट आहा तेका दिता. सो आमचे गोंयकार बिझनसमॅनांक इतलो दिवंक तेणें टॅक्सां फारीक केल्या, हें केल्या, इकॉनॉमी आमची हें केल्या, तेका दिया सेक्युरिटी एटलीस्ट फॉर दीस सीजन. व्हडले गोड्डी आहा पळय तेन्ना. म्हाका एक सांग, कलांगूट पंचायत has failed to curb all these nuisance. Under the Panchayat Raj they have the powers. हांव पंचायत हांवें तेका विचारलें, ते कितें म्हणटा तेका स्पेशल लायसन मात दिलेलें ना टू रन दीस डान्स बार. तेका लायसन चॅक कर, तेका रेस्टॉरंट लायसन जाय पंचायतीन, आनी तेंच्यांनी दुसरें लायसन केलें म्हणजे एक्सायज. बिसायड दीस 2 लायसन्सीस तेका दे डोंट हॅव एनी अदर लायसन टू रन दीस डान्स बार. So don't you think that the Panchayat should take an action? पंचायतीन पुलिसाक सांगलेलें वचून बंद करात म्हणून, ते पुलीस बंद करिना. ते पुलिसान बंद करूंक जाय ते टावट पासून रातचे पळय तूं चोरोंक धाडून कोणाक पळयात तुमी, ते लोकांक चोरोंक दिनात, ते ओडून वतात तुका, लोकांक नाडटात ते. I would differ in that Panchayat, if there is any illegality committed in that premises where you are given license, can revoke the license. Now it is clear illegality झाल्या म्हणून Panchayat can revoke if there is illegality. So you don't have to wait for the पुलिसांचे काम दुसरें. पुलिसांनी हे पळय ह्युमन ट्रॅफिकिंग आहा तें पळोवंक जाय. पुलिसांचे आहात बट पंचायत इफ दे नो दॅट देर इज सम इलिगलिटी कमिटेड, ते क्लॉज असतात. ते नो इलिगलिटी शॅल बी कमिटेड, नो सिवेज विल बी लेफ्ट आउट, खूप कंडिशन घातलेले असतात. ऑन दॅट कंडिशन this can be revoked, license can be revoked, and we appeal to the Panchayat to revoke. Wait, police घालिना सगळे फावटी. Revoke the license of this establishment. You all know where it is. Joseph has last time shown you all with proof where it is operating. Please revoke these licenses and give security to this Goan businessman. Again, म्हाका एक सांग, you were Sarpanch also, last you were the MLA. म्हाका सांग, under the Panchayat Raj Act, you have power now to seal the premises or freeze all this nonsense. No, but sealing you don't have power. You can revoke the license. Once the license revoked, you cannot run any business here. म्हाका एक सांग, तुम्ही आता पंचायत या हा, Sealing is with the collector. तुम्ही आता पुलिसांक येऊन हे करून द्या ना, बंद करून द्या ना. पंचायत येता पावच ना. आधी जोझफ कितें करतालो, पुलिसांक हाडून आपूण वेचालो फुडें. हांव गेला मरे, माय व्हिडिओ इज देयर. आय हॅव गॉन टू कालांगूट अलॉंग विथ द पुलीस येयना म्हणून. आय हॅव गॉन, बरोबर आमी गेले आनी बंद केला मरे कालांगूट. ती चेडवां धांवतालीं सगळीं. Now there is no will. See, I am telling you, Michael Lobo is controlling this. This panchayat is also controlled by Michael Lobo. That is why they don't have the will to act on this. I am alleging directly. आम्ही गेल्या न्हू, हांव आसतना गेले एंटीनी बरोबर गेले आनी बंद केला. Why Michael Lobo is not going? ते पयले शो मारले, 2-3 कोणाचे मोडल्या, नांव हप्ते वाडवयले आपणाचे, आनी आतां सुशेगाद चलता सगळें. Let him refute this, no? Or let him prove by stopping all this transfer.